जेन्ना खंय तरी आमच्या भुरग्यांक खंय तरी स्टेज मेळटा आनी ती पार्टिसिपेट जाता, जे सदांच आवय बापायक एक हे आसता कितें आपलो भुरगो खंय तरी स्टेजीर दिसचो, तेका लागून हे आयज हांगासर पेडण्यांक लागून हे घडोवन दिल्ले आसा, जे आयज पेडण्यान आमची भुरगीं खंय तरी भायरूय वचून तेंच्यांनी बरे पार्टिसिपेट जावन बरे प्रायज घेवन येवचे असो म्हणून म्हाजो विचार जालो। आनी तशेंच आयज आमी ऑल गोवा जे सदांच आमचे लोक वयताले आनी भायर वचून हे पार्टिसिपेट जाताले आनी थोडे लोक स्पेशल पळोवपाक वयताले, तेका लागून आयज सगळे गोंयचे जे पार्टिसिपेट आहा ते आयज आमच्या पेडण्यान येतले। 7 दीस हो प्रोग्राम आसा आनी ना म्हटल्यार म्हाका दिसता 21 ग्रुप्स आसा, तेतून आमच्या पेडण्याचे ग्रुप्स आसा। अशेंच आमच्या भुरग्यांनी फुडें सरचे आमचे आनी अशेंच तेंचे जे सदांच म्हणटा आमच्या पेडण्या कलाकारांची खाण, तेका लागून म्हाका खबर आसा जे आमची जी भुरगीं आसा ती भुरगीं बऱ्यान बऱ्यान आमच्या दांडियाय करतात आनी ती पार्टिसिपेट जावन हांगा आमकां बऱ्यान बरो हो प्रायज ती घेवन दाखयतली अशें म्हाका दिसता। व्हडल्या लेवलाचेर अशा तरेचे आयोजन गोंया भितर तरी जाता आसता, पूण ताका लागून हांव सगळ्यान पयलीं ह्या समितीचे कौतुक करता। त्याच बरोबर तांकां जे पारपळ मेळ्ळा ते आमचे पेडण्याचे आमदार हांचेय बी, कारण तांचे विजन हे सदांच वेगळे आसता। पेडण्या खातीर एक नवो प्लॅटफॉर्म दिवचो सदांच ते प्रयत्न करतात, मागीर ते तरुण आसतले, महिला वर्ग आसतले किंवा बाकीचे आमचे घटक आसतले समाजाचे, तांकां सदांच एक बरो प्लॅटफॉर्म दिवपा खातीर ते कार्यरत आसतात। एक विचारसरणी तेंची वेगळे तरेची आसता आनी ताका लागून आयची ही त्याच संकल्पनेंतल्यान साकार जाता ही आयची ही स्पर्धा। ताका लागून परत एक फावट सगळ्या कलाकारांक शुभेच्छा दिता आसतनाच आमची जी ऑर्गनायझींग कमिटी आसा तांकांय बी देवी कडेन मागता की तांकां बरे भलायकी दिवची आनी अशेच तरेचे कार्यक्रम पेडण्या भितर आयोजन करपा खातीर आनी पेडणेकारांकूय एक बरो एक्सपिरियन्स घेवपा खातीर तांच्यांनी सदोदीत अशें आपलें कार्य चालू ठेवचें।